उपद्रवी पीएफआयचेर परत धाडी दिल्ली शाहीनबाग 30 जणांक उखल्ले आसाम यूपी धरून 11 राज्यांनी एकूण 200 मायल्स ताब्यात बंदीची चिन्हां गोंयांत एटीएसान उखल्ले 25 बांगलादेशी लंपी व्हायरस गोंयांत पावलो 8 गोरवांक बादलो 15 दुबावीत खात्याचो संचालक म्हणटा गोरवां भायल्यान हाडिल्ली चड केशी फोंड्या वाशिनाची मोहीम चौथी आदीच सुरू 46 स्क्वेअर किलोमीटर वाठार खाजगी रान म्हूण अधिसूचित करपाचो रानां खात्याचो आदेश सपक्षकारांचे सर्वे नंबर कुशीक दवरून बाकीची रानां जातली अधिसूचित शिंदे सेनेक सुप्रीम कोर्टात जैत आता शिवसेनेचे चिन्ह कोणाक ते वेंचणूक आयोग थारायतलो शिंदे सेना खंय आनीकय एफिडेविटां दितली सुप्रीम कोर्टात तोरशा पेडण्याक किलर झोन कंटेनर मोटारीच्या ॲक्सिडेंटात बायल भुरग्याक आपताक मरण बापूय क्रिटिकल हायवे अधिकारी बेजबाबदार लोक फुर्योज फक्त व्हाईट कॉलर जॉबान जावचे ना कष्ट करता पिकयता ताका सरकार आदार करतलो सबसिडी दितलो उत्पादनूय घेतलो पोन्ने गोंया शेतकी कॉलेजच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो रस्त्यार ऑयल खोर्ले ते कुणय गेट मेरेन कितलेशेच जण आडवे ट्रकान पातळायली ऑयल पुलिसांचो माती घालून तात्पुरतो उपाय पावस पडल्यार नाक मारपाची परिस्थिती कला अकादमीच्या बांदकामाविशीं आरोपात तथ्य उस्तूंक 3 वांगडी तंत्रीक समिती नेमची दक्षता खात्याची सरकाराक चौकशीची शिफारस कागाळींनी प्राथमीक तथ्य चोरला घाटात ट्रक जड मालवाहू गाडयांक एंट्री बंद म्हणून खबर नाशिल्ल्यान केरी चेक पोस्ट कर्नाटकांतल्यान कितलेशेच ट्रक आयतारा रातीसावन हुमकळ्ळे निमाणे फायन मारून सोडले कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह म्हूण येवपी अनवळख्यांकडच्यान सादूर रावात वास्को पीआयचो उलो बेकायदेशीर रावपी बांगलादेशींक सोदूंक वास्को टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम देशात कोविडाच्यो नव्यो 3000 केशी एक्टिव्ह केशी 42,000 वयर गोंयांत नव्यो 21 केशी एक्टिव्ह केशी 279 दसका आदी सुवात थारावनूय कब्रस्तानाचे काम जायना हायकोर्टाची मडगांव पालिकेचेर बडी जमीन दोंगुर्लेर पीडीएचो रिपोर्ट म्हूण पालिकेचे रजाव कोर्ट म्हणटात दोंगुर्लेर कितली ती सांगात गोंय रॅबीज मुक्त उरचे म्हूण राज्याच्यो शिमो लागपी 4 तालुक्यांनी एनिमल हजबंड्री वर्सभर वाशीन मोहीम संवसारीक रॅबीज दिसा निमतान 1 नोव्हेंबर मेरेन मोहीम सुप्रीम कोर्टाच्या संविधानीक खंडपीठाच्यो सुनावणी सुरू जाल्यो लायव्ह स्ट्रीमीर पयल्या दिसा 3 मुखेल खंडपीठाचे कामकाज लायव्ह इतिहासीक निर्णयाक देशभरांतल्यान येवकार अर्थीक मागासा खातीर 10% आरक्षण कोटा विशीं सुप्रीम कोर्टाचे संविधानीक खंडपीठाची सुनावणी पुराय सरन्यायाधीशाच्या खंडपीठान 10% EWS कोटाचेर निकाल दवरलो राखून काणकोण पालिकेक 15,000 सकयल्या जनसंख्या वळेरेंत इंडियन स्वच्छता लीग पुरस्कार 17 सप्टेंबराक स्वच्छता अभियानात वांटो घेतिल्ल्या सगळ्यांचे नगराध्यक्षान मानले उपकार वेळसाव दांड्यावेल्या लोकांनी सर्वे करूंक आयिल्ल्या पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आडायले नोटीस दिनासतना सर्वे कित्याक काँग्रेसीचो फुडारी ऑलान्सियो सिमॉयसाचो प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जपानात आदले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हाचे निमाणे यात्रेत जालो वांटेकार भारताच्या वतीन शोक संदेश संवसारभरांतल्यान 100 वयर देशांच्या फुडाऱ्यांची हजेरी फामाद ज्येष्ठ अभिनेत्री पद्मश्री आशा पारेखाक दादासाहेब फाळके पुरस्काराची घोषणा 30 सप्टेंबराक भेटयतले पुरस्कार
राजस्थानात गेहलोताची बंडोबाचो झेंडो दाखवून काँग्रेस हायकमांडाक शेंडी. मुख्यमंत्र्याची खुर्ची आशिल्ली तशी घट. काँग्रेस अध्यक्षाच्या रेसींतल्यान फाटी. पायलट कॅम्प आक्रमक.